नमस्कार, हांव शैलेंद्र वेलिंगकर. आज हांव विजिलन्स ऑफिसान आल्तिनो जो आयिल्लो ती एक कंप्लेंट करपाक आनी स्मार्ट सिटी इनिशिएटीव हो जो आसा पणजेकारां खातीर जी केल्ली स्कीम जी आशिल्ली तातूंत कशा प्रकारचो ह्या सगळ्या फटिंगांनी इन्क्लुडींग पॉलिटिकल हें बॅकिंग आसतना हे ऑफिसर्स करप्शन करूंक शकना हाच्या बद्दल एक प्रेस कॉन्फरन्स हांवें घेतिल्ली ती सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. काल मुख्यमंत्री जे आसात तांच्यांनी सेंट्रल विजिलन्स वीक अशें कितें तरी जें आसा, विजिलन्स अवेरनेस वीक जो आसा तो सध्या चालू आसा गोव्यान. आनी ह्या कंप्लेनीचेर आमकां न्याय मेळटलो अशें हांव अपेक्षा धरतां. ही कंप्लेंट जी आसा ती म्हणजे इमॅजीन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जें आसा तातूंत हांच्यांनी कशा प्रकारचो फ्रॉड केला तो म्हणजे स्वयंदीप्त पाल चौधरी हो मेन एक्यूज. ज्या मनशान जाका एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर फायनान्स म्हणून जीएसआयडीसीन फेक सर्टिफिकेटाच्या आधाराचेर एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर फायनान्स म्हणून घेतलो, तेन्नाचो तत्कालीन व्हायस चेअरमॅन जो आशिल्लो तो म्हाका दिसता सिद्धार्थ कुंकळकर, माजी आमदार जो आशिल्लो पणजेचो तो आशिल्लो. आणि चेअरमॅनाचें आतां कितें जें आसा तें सगळ्यांनी इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. त्या विजिलन्स डिपार्टमेंटान ताजेर थरो इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. पणजेकारांक सगळे पयशे जे जांच्या विकासा खातीर जे यूज करूंक जाय आशिल्ले आनी आमी अशी एक मागणी केल्या की स्मार्ट सिटीच्या अंडर जे कितें प्रोजेक्ट अजून पर्यंत जे जाल्या तांची पूर्णपणे ताजेर व्हाईट पेपर एक रिलीज करचो. तोपर्यंत जोपर्यंत हें जायना तोपर्यंत सगळे प्रोजेक्ट जे आसात तातूंत आमकां फटिंगपणां आसा हें आय कॅन सी इट. वी आर कम्प्लिटली थरली स्टडींग दीस मॅटर. हे सगळे आमकां नागयतात. गोवा राज्याचे पब्लीक टॅक्स पेयरांचोय पयसो, राज्याचो पयसो हे नागोवपाक लागल्या. बाबूश मोन्सोरात पणजेचो आमदार जो आसा आनी ताजो पूत मेयर जो आसा म्हणजे मोन्सोरात द्वय हे आतां हालींच हाजेर आयल्या म्हणजे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा ताजेर डायरेक्टर म्हणून तांकां नेमल्या. म्हणजे सगळें घराणेशाही करप म्हणजे बाबुशा कडेन समजा कामाक कोण वावराडी आसा ती फाल्यां जावंक शकता अशी स्थिती आसा एडमिनिस्ट्रेशनाची. सेंट्रलाचो निधी सुद्धा हांच्यांनी फटिंगपणां करून चोरला अशा प्रकारची स्वरुपाची कंप्लेंट जी आसा ती आमी दिल्या. ताका न्याय मेळटलो अशी हांव अपेक्षा धरतां. नाजाल्यार हें मॅटर जें आसा हार्ड अँड पब्लीक टॅक्स पेयर्साचे पयशे जे आसात ते आमी सेंट्रल गव्हर्नमेंटा पर्यंत, सेंट्रल विजिलन्स डिपार्टमेंट ताच्या पर्यंत सुद्धा व्हरपाची आमची तयारी चल्ल्या. एका म्हणजे श्वेतपत्रिका जी आसा, व्हाईट पेपर हो इश्यू करचो. स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्हाचे हें जें जालें, इस्टॅब्लिश जें जालें ताच्या अंडर अजून पर्यंत जे प्रोजेक्ट जे जाले तांचे पूर्णपणे सगळो आमकां व्यवहार जो आसा तो लोकां खातीर तांच्यांनी श्वेतपत्रिका व्हाईट पेपर काडचो हाजेर. आनी तें जोपर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन जायना तोपर्यंत स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत हांच्यांनी जी घाई चलयला पयशे खावपाची ती सगळे प्रोजेक्ट जे आसा ते बंद उडोवचे.